हांव लोना फेर्नांडीस कन्व्हिनर गोवा विमेन्स फोरमांतल्यान आज वर्ल्ड टुरिजम डे म्हणून आमी आज हो प्रोटेस्ट दवरला हिंगा मडगांवां. आमच्यो सगळ्यो फोरमाच्यो बायल्यो हांगा आयल्यात आनी आमी गव्हर्मेंटा आतां 2 वर्सां जालीं आमी सांगता तांकां ती एस्कॉर्ट सर्विसीस वेबसायट्स जे आसा ती बंद करात म्हणून, कित्याक ते सेक्स टुरिजम प्रमोट करतात आनी आमकां जाय की ते बंद केल्ले. आतां तुमी जाणा 2 दीस फाटल्यान ते न्यूड पार्टी आहा म्हणून बोवाळ जालो आनी असलेच बुरशे आतां लोक उलयता. आतां आमी म्हणटा की जे डिपार्टमेंट आसा टुरिजमाचे ते लोकांक आपयता वेलकम टू गोवा म्हणून, तेमी एक्शन घेवंक जाय. आमचे गोवाचे जी आमची कॉलेजाची चेडवां आसा ती, आमची हाऊसवायफ आसा ती, तेंची नांवां आमची पिड्यार करता की आमी अवेलेबल आसात म्हणून सेक्स करूंक, आनी हें आमकां बंद केल्लो जाय म्हणून आमी आज हो प्रोटेस्ट दवरला. गव्हर्मेंटाक आमकां रिमायंड करूं तेंच्यांनी पुलीस एक्शन घेवन करूंक जाय जाल्यार सायबर सेल चे हें खातें यूज करून बंद करूंक जाय, तेणी कित्यांनी जाल्यार बंद करूंक जाय म्हणून आमी मागता. तुम्ही 2 वर्सां जालीं तुमची मागणी पूर्ण जायना. मागणी पूर्ण जायना. आतां आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीकूच बरयल्या जी तेंची नांवां आसात, कित्याक तेंच्या बायलांची ती बुरशी उलयतात म्हणून आमी तांकां सांगलेलें की तुमच्या हे ग्राम सभा तुमच्या म्युनिसिपल मिटिंगात हे रेझोल्युशन घेयात आनी धाडात म्हणून चीफ सेक्रेटरीक आनी DGP की हें सारकें बंद करूंक जाय, कित्याक ते म्हणटा आमच्या कडेन बंद करूंक जायना. पूण आमी नको कित्याक तेंच्या कडेन बंद करूंक जायना. गव्हर्मेंट सिरियस नासता. म्हाका दिसता ते सिरियस ना म्हणून तांकां हें सगळें जाल्लें जाय. दे वॉन्ट टू मेक गोवा इनटू अ सेक्स टुरिजम स्टेट. That is what I understand from them not wanting to stop these websites. We also had a meeting with the governor in March of 2018 where the DGP attended and he told me don't make too much noise. By making too much noise you're bringing focus on this. And I said you are not a Goan, no? So you are not bothered about what happens to Goa. That time Ramona and myself were at the meeting and we said we are housewives and it affects us as housewives because they are saying housewives are available. If I go to the beach, personally if we go to the beach, the men who come from out of state of India, they come and ask us if we are available. So I'm thinking that this has to stop, you know. So we don't want that the name of our Goa state and the women of Goa state, the girls of colleges and things are, our names are